देव बरो दिसता मोगाळ बाबरिंदो सगळ्यांक तुमकां एकार मिसान भेटयता इस्पेरांसा मेंदीस तिसऱ्या वर्साचें मीस तेजे बरोबर आगुस्तीन फेर्नांदाच्या आत्म्याक आनी आमचे पादिगरा पासत देवान ताका आपोवन व्हेलो. मागुया तुजे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयची वाचपां पयलीं वाचप भाग्य पेद्रूची चीट देवान म्हणटा आमकां सगल्यांक भाग्योवन जावंक पयल्यांत आनीक देव भाग्योवन तशें आमी भाग्योवन जावंक जाय. तर हें आमकां उलो मात्ता भाग्योवन पेद्रू भाग्योवन जावंक वावरुया आनीक तेजे बरोबर आमचे पादिगरा पासत हे मिसांत केरीत भाशेन मागुया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो तुजो गुन्या उच्चार आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. आमी आयज परब कोत्ता भाग्योंत फिलीप नेर प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा तुजे विस्वासी सेवकांक तूं पवित्रायेचे मोहिमेन भरताय. पवित्र आत्म्यान भाग्योंत फिलीप नेरीचे काळजांत विचित्र तरेन पेटयल्लो जो आमचे काळजांनी पेटोवंक दयेन आमकां फोव करूंक मागता. सर्वेस्पराज भारताचे मोहिमान प्रमाणीक मनशांचें जिवीत पुताचे मरणान पुनर्जन्मा वरवीं आमकां सोडयल्यांत. इस्पेरांस तुजे उतरले सेवकीचेर तुजी दयेन नदर घाल. अशें आमचे पुनर्जन्माचो गूड वळखून घेवन तिणें जे बरवास दवरलो तशें सासणाचें सूख भोगूंक तिका फोव कर. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक. भागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो ह्याच तारुणाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केल्लीं. क्रिस्तान कोर्स सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली हाची खबर तांचे सवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदी फुडेंच सांगून दवरली. आनी हें सगलें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें
ते सोदून काडूंक वावुरले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कळीत केलें. जे कोण स्वर्गांतल्यान धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमान परगडटात, तेवूय तोच संदेश तुमकां परगट करतात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोत्राय धरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोत अळको नासतना तेन्ना तुमी चलताल्यात ते वंडोवानी प्रमाणे चलूं नाकात, पूण खालती पालोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र, देखून तुमी तुमचे चालींत पवित्र जायात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाच्या कुळांताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांचे प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचता. कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रोन तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां व शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच हेच काळांत दुमाड्यां बरोबर तो घरां दारां भाव भयण आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाची जोडटलो. पयलीं आसा ती सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आयज दोनूय वाचपां बागेंत पेद्रूची चीट 8वें सातोळ्यांत आमी भितर सरल्या. हो पास्कांचो काळ आमी काबार केलो
आनी वर्साच्या 8व्या सातोड्यांत आमी भितर सरल्या. मंगळार आयज पयलें वाचप पाग्योन पेद्रूची चीट आनी दुसरें पासत मार्कूचो शुभ वर्तमान. पाग्योन पेद्रूय आपणा चिटीन म्हणटा, जसो सर्गीचो बाप पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. स्वर्गार आमी पावतले जाल्यार हें पवित्रपण आमकां जाय. आनी कसलें पवित्रपण? म्हजें उतर पवित्र जावंक जाय. हांव कितें उलयतां तितलें पवित्र जावंक जाय. थिंग वायट कांयच आसूंक फावना म्हज्या उलोवपान. कोणाचो राग, कोणाचो द्वेश, कोणाक वायट म्हणप, कोणाक वायट उलोवप तशें न्हय. म्हजें उतर जावंक जाय म्हणल्या भाशेन सगल्यांक आवडटा ते भाशेन. दुसरी म्हजी चाल जेजूची जावंक जाय. हांव चलतां म्हजें जिवीत, पूण ना म्हणून जेजूचो आमी जावंक जाय. ताचे कन्या जेचे भाशेन अशें आमकां म्हणूंक जाय. तेन्ना स्वर्ग मेवतलो. आनी सगळें आमी कितें कोत्ता तें आमकां स्वर्ग मेळपा पासत. आमकां सोंसूंक पासून पाडलें जाल्यार स्वर्ग मेळपा पासत आमी करूंक जाय. आयचें मार्कुसाचें वर्तमान पेद्रू विचारता जेजू लागीं, आमी सगळें सोडून तुजो पाटलाव केला, म्हणटूच आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू म्हणटा, हे संवसारांत तुज्या आवय सोडल्या न्हू, तुका जायत्यो आवय आसतल्यो हांगासर. जगांत तूं काम कोत्ता थिंगा तुका जायत्यो आवय आसतल्यो. तुवें भयण सोडून आयला तुज्या घरांत, जगांत तूं वेता थंयसर जायत्यो भयण्यो आसतल्यो तुका, जायत्यो भयण्यो. जगांत तुज्या भुरग्यां सोडून आयला न्हू तूं, जगांत तूं वेता थंयसर जायतीं तुका भुरगीं आसतलीं. हें जेजू आतांची खबर सांगता. दुसरे संवसारांत तुका संवसार मेळटलो, न्हय कितें हारी करून देवाक देवाक फुसलावन, पूण बरें जिवीत जिवन. जसो म्हजो कुरीस हांव घेवन वेता तसो तूं कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान यो. हें केल्यारूच स्वर्ग मेळटलो. तर वेळान बांदू देव सांग सोदता, स्वर्गारूय आमकां म्हणल्या भाशेन आमी हे त्याग साकुरीस केल्ले आहात गोंय आमच्या संवसारांत, ते देव आमकां एकान एक आमकां मुजरी दितलो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा पाक
मान तवसळी जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सोंपयतलो. सर्वेस्परा हे वाकाणणेचें बलिदान तुका आमी भेटयतना भाग्योंत फिलिपाचे देखीन आमी सदांच सदस बरीत काळजान तुजें नांव महिमा दिवंक आनी पेल्याची सेवा करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सरताय तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे भोगतां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक ताचें पुण्याचें इनाम तुजेच देण्याचें मुकूट. प्रितमेर ताचें जिवीत आमकां शुगुणाची देख, ताचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. ताचे मागणें आमच्या सोगत्याक घोटाय. हे परी आमचे दावणेंत हे हिशोब नासल्या साक्षीदाराचे उर्बेन भाव नासल्या जोयताचो मुकूट आमी जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देखून सरदुतान महादुतां बरोबर आनी सगल्या सातां भक्तां सांगाती ते मोहिमेचे किर्तन आमी निरोतरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर. देखून दोआ पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरांक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेज परी जाण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. आमी ओडो करता आनी एका इतलेय पियेता, इतलेय देखून सर्वेस्परा सुमेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले ते पयसुपेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्योन बापा आनी फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा सिमियाम आमच्या दारी गोंडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. इस्पेरांसा तुजे सेवकाचे उगडास कर. हे संवसारांत तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेल्याय जे पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली.
तशी ताजे पुनर्जीवंतपणाची ती वांटेली जावन तशें पुनर्जीवंतपणाच्या बोरवांशां उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर जे काकूते वतल्ल्या समेस्तांक जे मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची काकूत कर मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यवंत जुजय जपोती भाग्यवंत दोता भाग्यवंत जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे संतां भक्तां बरोबर सासना जिवितां म्हाका आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक जसो तुमचो बाप पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात आनी तेणें मागून सगळीं आमच्या आपा म्हणया आमच्या आपा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टरायल्या मुश्टाव तशी आमची पातळ मुगोस आनी आमकां सर्व एस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार दयाकडे जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवांशान ओतरकेतले आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार दाय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तुका एकोडान सांबाळ तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडले आमची कापड देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडले आमची कापड देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D35 पेज नंबर 66 D35 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका
तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें थारोवन कर, क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान पडोवचे, पवित्र पुश्टान म्हाका बोट कर, तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका हाड, तुज्या गायेन तूं म्हाका घेवय, वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटय, मरणाच्या बेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोबशियो तूं म्हाका पळय, भक्तां संगती तुका म्हाका प्रार्थूया.
सर्वेस्पराय सर्गीचे जेवणा आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत फिलीप नॅरीचे देखीन एकोरे जिवीत दिता ते खाणाक आनी सदांच उतरिकून आमकां फाव कर म्हूण मागता. सर्वेस्परा हे पवित्र गुटांची नवी जावन तुजे लागीं काल ते फुडें मागता इस्पेरांसा जेवतले सेविका सगळ्या अपरांतांतली नितळ जावं सासणाचें पुनर्जीवनपणाचें मळादीक जिवीत ती जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमचें ड्युरेशन फाल्यां बुधवार सांजे आहा तें सकाळीं 6:30 वरांचेर जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया V12 पेज नंबर 258 V12. Dewa